हांव जोसून अफोन्स म्हज्या सांगात्याचे वतीन तुमकां सगल्यांक माये मोगाचो येवकार दिता आनी वेलंकनी सायबिणीच्या आनी सांत आंतोनीच्या आशिर्वादान तुमच्या आमकां दवरता म्हजी खेरीत पाठ जावपा आसलो तेंच जालें. मोगा तुज्या हांव जाला पिसो तुगे मोगा म्हाका लागलो सो तूं ना जाल्यार हांव जियेतलो कसो पिश्यां भाशी मोवतो येसो तेसो मुगलई काळीस तुका आय दिला काजार चापा पासून येवचिला मोग सुबोर जाल्या पुरो देवाको मागिला पूण मामाड गुडाटो म्हूण भिला. मुगलई काळीस तुका आय दिला काजार चापा पासून येवचिला मोग सुबोर जाल्या पुरो देवाको मागिला पूण मामाड गुडाटो म्हूण भिला. मोगान तुज्या हांव जाला पिसो तुगे मोगा म्हाका लागलो सो तूं ना जाल्यार हांव जियेतलो कसो पिश्यां भाशी भोंवतो येसो तेसो मुज मोगा जुजेफिना तूं मुज बागाल्या हांव कोण आमिना ओय न्हू आनी विल्फ्रेड मगे मामाक आवय ते एक बितन गांव कितली जाल्या ते गांवची ओल्ड बाकान आनी आमी ते गेले मुणकार मुगे पाय तुगे मामागे शेतां काम कोता ते गे शेत राकोता आनी जरी तो ते कळ्ळे न्हू पेद्रू गे चेडो म्हणजे हांव तुज मोगा ना म्हण आनी अन्ना काबार समते बारानी हुचरे ती आनी कोणाक तूं सोय आयक आनी ती हांवें सांगिल्लें न्हू तुका काजार जावपा जाय म्हणून हांव घरां तूं भायर म्हणजे आनी म्हाका येशी दिवपा काजार जावपा राव गो आम सोदां एशें मोवपाचें तूं तुगे मामा सांगोचें ना आनी आमकां काजारू जावपा न्हय तेश न्ही रे अरे पूण ती म्हाका घरां तूं भायर घालता रे तूं मुणकार न्ही रे मागीर ती घरां तूं भायर घालपा ना म्हाका सोया जोस्फीन हांव तुका सांगोता मोगा नाल्या 8 वर्स जालीं 8 वर्सां मु बरें सांगत मरे तूं आयज पासून तुगे पायक सांगिला रे तूं तुवें आम दोगांय मोगा न्हय म्हणून ना तूं पयल तुगे मामा सांगता तेच हाटलें हांव बरं आहा तूं. आसा आसा ती होबा सोडी सांग. म्हाका एक सांगू तूं मुस्की तूं मोकोत गो अरे मरे तूं जाय तो मोग कोता आवय हरेची म्हाका एक सांगू जायत म्हळ्यार कित कोन जायत म्हळ्यार तुक मरे हांव सारको हुय रूप दोन मरे हांव संपला रावतलें वयर म्हळ्यार हूंय माडाचेर सारको हुय रूप दोतो मरे आनी हांव सकला कदलाचेर बसतलें आत कळ म्हाका म्हणजे तूं म्हाका उब दोतोलें आनी तूं कदलाचेर बसतलें सारकें. पूण हांव कदलाचेर बसल्या हांव स्टुलाचेर आनी बसतलें हांव स्टुलाचेर बसल्या भांकणाचेर बसतलें आनी हांव बागनाचेर बसल्या हांव आदलीचेर बसतलें आनी हांव आदलीचेर बसल्या तूं आदलीचेर बसल्या हांव सकल बसून तुका चोयतलें तूं कितको नुस्त्या उजरायतलो तूं कोण सांगलां हांव नुस्त्या उजरावपा बसतो म्हणून ची तूं कित्याक कोता येवपाना तूं जाणा हांव तूच कितू मोग कोत्ता सांग सांग कितू मोग कोता चोया आवय तुज मोगा पासो तो सूर्या आण तूं जाती दिवपा हांव तयार आहा ओय रे आयज जायत मोग करणारे आयकिलां ती मोगान आसतना चोंद्रीम नोखेत्रां घेने तो सुर्या गरम आसत न्ही रे तो कितको घेना तो आगो लोला तो सूर्या दिसा गरम आसता हांव सुर्या हाडपा राती वयता तेदो तो तोंड जाला आसता काय कळना आवय ओगो जाल रे हुंय. जाले ती बोवाड घातली घराकडे मामा 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 वयता चल ती आनी बोवाड घालल्यार म्हाका रावपा ना ती चल वयता बरें बरें चल हालमेट या लव यू चल लव यू बाय लव यू टू आमगे बायचे सकल जाती मुणकार शेतकार पेद्रू चेड्या मोगा ना आतां वचोन खबर ही मॅडमी सांगतलो बास घाल म्हजें नांव हिंगा खबरी थिंग पावपा सारको हुशार हांव नाव मोचे पेद्रो तुमकां हांव सांगता शेतान काम कर गाम वारयता एक चेडो म्हाका आसा सुबेज उलयता कांयच तो आयकना दीस रात सोतायता घरांत तो सारको आसना सांगून कसलोच फायदो ना पिरान दिसता घरान घेवन येत म्हूण कोरोना घरांत तो सारको आसना सांगून कसलोच फायदो ना पिरान दिसता घरान घेवन येत म्हूण कोरोना 20 वर्सां जालीं बायल मरोन गेल्या उगडा ताचो म्हाका येता सांगो
कोणाक मोगान म्हणटाले तू शना आनी हांव खूब नदर कोणाची लागले म्हूण आमच्या मोगाक नांव म्हजें पेद्रू तुमकां हांव सांगता शेतान काम करून काम वारोयता एक चेडो म्हाका आसा सुबेज उलयता कांयच तो आयकना तिसरा सोदायता केशें मनशान म्हणटें सोदां दुसऱ्या मनशां खबर घेवपाय तातूंत तुमकांय बरें सोता आनी खबर घे ते मनशाकूय बरें सोता वय म्हजें नांव पेद्रू कुलास म्हळ्यार म्हाका कोण वळखता म्हाका एकटो आपुरबाहे चेड आहा नांव तेगे इल्फ्रेड कुलास पूण कित्याक कोतायना त्या कांय कितू पाट सांगलें शेड्या म्हज्या बारा मातशें शेतां यो रे म्हूण पूण हूंय आयकोता तुम जाणाय आतां भुरग्यांनी आयकताय ते रोखड्यात वर काटाय पूण कितें जावं दी हांव मुगे शेड्या जाय तो मोग करता पूण सोक्काण गेलो सोक्काणी आजून येल ना देपार जालो आमरेव गो जालो रात जाली पूण आजून घरा पावलो हूंय गेल म्हूण देव जाणा हूंय गेल ना थंय डायरेक्ट घराक येयला आनू कितें म्हण रे शेड्या आनू शेड्या तू काय कितू पाठ सांगला म्हाका पोतपोतून आनो म्हणाक म्हण अरे आतां आनी आनो म्हणपा ते बोल्ला पयलीं लोक आनो कोतालो आतां कोण आनो म्हणटाय रे आनी तूं म्हाका पोतपोतून आनो कोत्तो लोक होरें चित्तलो म्हज्या होरें आनो म्हूण मागीर तूं कितेंच म्हणपाचें आनू चोय पोतून म्हणपाक लागलो शेडे आनो म्हणाक रे म्हाका मूड जालें मरे पापा पॉप्सी दोडो डॅडी म्हळ्यार कथा येता तूं काय बरें जात मरे न्हू आनू पोतून म्हणून अरे आनो म्हणाक रे बाबा पाय तरी म्हूण कथा येता पूण पाय तूं जाणा हांव तुका आनू कित्याक म्हणटो कित्याक हांव ल्हान आसतना मुगे माय म्हाका सदां सांगताली तेन म्हाका बरें देखीन आनी रेस्पेतान वाडयलोलो आनी ती सदां सांगताली तुका रेस्पेतान आनू म्हूण जाप कर म्हूण आवय शेड्या ओ तूं तुज मायचो रोजमारी उगड्यास केल रे शेड्या ओय पाय उगड्यास करून नाकालो रे शेड्या कित्याक तुज मायचो रोजमारी उगड्यास जाल्यार म्हाका रोडो येत रे शेड्या तूं जाण रे शेड्या तुगे माय कित कोन मेलो ते हांव जाणा कित कोन दोड डापून कित कोन रे दोड डापून कोण मोत्तो दोळ डापून मोता कोण दोळ उक्ती कोण मोता पूण सारके कित कोन मेलो तूं जाण रे शेड्या तुवें म्हाका केदो सांगिला आतां आतां सांगता तुगे माय त्या दिसा शेतां भेंड शिंपो वयताली शिंपो वयता आसतना तेगे पांय निसरत ती बांयक पडली आनी बांयक पडोन बुडोन मेली आवय मुगे माय मेली आनी तूं तोरणाय पिरायेक आंकवार सोडून गेली आनी म्हाका रानू केलो पाय तेच म्हणा हांव तुजे बारो आहा पूण पाय म्हाका एक सांग रे ह्या दिसा तूं घराको येवपाक कितें अवगो जाता तुका मेरेचे कोण मेळा कितें रे कुत्रे ना मेरेचे कोण आड्डोल काय म्हट तुका शेड्या हा म्हाका न्ही दादीचे आनी कोण मेटोले दादीचेरू तुगेच काश्टे शेड्या चोय हा तूं मुगे काश्टीचे नाका तूं जाणा ही काश्टी पयल कोण घाता तो ना ही काश्टी मुगे पायगे पाय घातालो माई तेच फाटल्यान मुगे पाय घालपा लागलो माई तेच फाटल्यान हांव घालपा लागलो आनी मुज फाटल्यान मागीर तूं घातलो हांव वय आनी तुगे कोणते शेडे बी जायनाय ते घातले आमगे परंपरा ती सांबाळपा जाय सांबाळ्या रे तूं म्हाका म्हणटो घार येवपा वो गज जाता म्हूण हे दिसान तुकाय बरो गज जाता जाल्यार तुकाय कोण सांपडला कितें आवय सांपडला ना पूण घर या लागला कुत म्हूण रे घर या लागला कुतें सांगोट सांगट न्हू पूण पापलेट पापलेट पापलेटी नांव कितें रे आवय त्या पापलेटा तूं वळखता कुत म्हूण रे हांव वळखता माय वळखत कित्याक कोता नांव सांग कोणया रोखडे शिकोवचा आवय त्या दुसरें कोण न्हू पूण हे गांवच्या बाकांनी गेले मार जाकिनाय चोडू जोसफीन कितें जोसफीन बाकांनी चोडू ओय शेड्या तें चोडू तुजें खरें मोगान पळोवन पडला पण कितले पाट उठवला ते जाल्यार तुमी भिवपा केसली गरज ना पूण कित्या पाय कित्याक
बाका म्हाका सारकी मात हय आणि तुका तेगे चेडवाको काजार करू ती क्यात ना फाट सरपाना ये तुम्हा खरें सांगत पाय आणि तो काळे गायेच्या बाकाने मारी जाकीन लेता फुडल्यार वळखता म्हाका कोगांव एक चोली आहा जुजे पिंतेगे नांव सोबीत दिसता कोता इस्ती मोसा एक चोली आहा जुजे पिंतेगे नांव सोबीत दिसता कोता इस्ती मोसा वराक लागोन जीव पासून दिवंक तयार राव बाकाने म्हणून रेस्पेद दिता गांव लोक साला मात्ता मान बागुयता मुनीस खुंयचोय जावं तो मुनीस खुंयचोय जावं बाकाने मारी जाकीन लेता म्हणल्यार वळखता म्हाका कोगांव एक चोली आहा जुजे पिंतेगे नांव सोबीत दिसता कोता इस्ती मोसा एक चोली आहा जुजे पिंतेगे नांव सोबीत दिसता कोता इस्ती मोसा हांव मारिया जाकिना सिक्वेरा इलयता हे गांवची व्हडली बाकान्या रेस्पेद दीत म्हाका सगलो गांव कोणूय मनीस तो जावं एकली चोली आहा मुगेली जुजे पिंतेगे नांव पूण बायजीन आजून आयल ना कितें आयल ना काय कितें अगोज जालो आयले बायजीन बायजीन म्हाका एक सांग गो तुका येवपा अगोत कित्याक जाल गो आगे मामा ओय. तुका कित सांगचें कित जालें? ती वाटेची तांबडे सिग्नल मेळाय ओय. ओय तेंक लागों गत जाल म्हाका राव गो बायजीन तूं कांय गाडी घेवन गेल ना म्हूण मोटरसायकल घेवन गेल ना जाल्यार तुका चलोन वयता तो सिग्नल कित्याक लागताय गो आगे मामा ओय. ती वाटेचे तांबडे सिग्नल आस नाही ओय. तेदोन सगळी मोटरां रावताय त्या सिग्नल पळ मुटरी सारकें. तेंच बारा हांवूय रावता आणि एक फाटी त्या सिग्नल सुटोल मुटरी ओय. तेंच बारबा हांवूय सुटोता ती म्हाका त्या दिसा सांगना सिग्नल फॉलो कर म्हणून आगो बायजीन हांवें तुका सांगलोलें सिग्नल फॉलो कर म्हूण केदोणा गाडी मोटरसायकल घेवन वयता तेदोणा चलोन वयतास तो न्हू सामकें खबर पूण मामी चोय मामा चोय हा ती म्हाका हेच आत सांगिला पयलीं सांगना ती म्हाका आस्ती ती खबर सोडी हय. बायजीन जाण मुगो बायजीन आमगो बाजरा गेलोली ओय मामा मागीर कितें जालें अगो नुस्त्या कितू मारो गो बायजीन आवय कितू मारोगे मामा 100 रुपया ओय. 5 बांगडे 100 गे 100 रुपया 5 बांगडे म्हळ्यार बरें आय मगे इतले बरे हाय बायजीन आमी गे ते पामगो आमकां 10 रुपया 5 बांगडे मेळटाले इमटी पाळ पडली इमटी म्हणजे? आगे तो ते पाणी उला गे आता उला 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 कितें ते आमकां देस्पेस करूं जावपाना गो तू कश कोणाक हाय गो ओय तुका बोले आय पयशे पयशे मेट्टे हा पचे गे इंडिया सांग आता सांग अच्छा ये 50 रुपया घे मुगो ओय. आणि तिंग बाराची वस मुगो आणि हाफ बोतल विस्की घेऊन या चल कित गे बाराची वसन हाफ बोतल विस्की घेऊन या म्हळ्यार आणि 5 विस्की मेट मग कोण सांगेल तुका गो बायजीन मेटा ओय. ती रियल विस्की म्हणटाय ती नाव आणि केसो जाणटींचे मागीर आणि हे घे अच्छा ये घे 50 रुपया हा. आणि सुनीला तिंग वस मुगो आणि तंदुरी हाड आणि 50 रुपया तांदुरी मेटा गे मामा येत गो बाये बायजीन मेटा सुनीला सांग 2 पीस मेटाय कळे बरे जांगडाचे कुडके दी म्हूण सांग हांव केसो गे मामा जांगडाचे आणि मुळो किते सारखे लांब अशें कितें आखत गो बायजी आवय. आगो जांगडा पीस म्हळ्यार लेग पीस मुगो लेग पीस हय चय बरें कोस आनी सांगील ती वस्त बरी भाशेन घेन यो. हा बरे बरे हा? बरे गेना तवा रोकडे गेले रोकडे. आणि रोकडे रोकडे येले. आले. राव तुम्हा काय येता? ही तें जावं बाये जिनगे सारकें बरें एसो दू कोणाक मेळ पायला बाराचे गेल्या बाराचे धाडल्या वयता रोकडी वयती मामा इंग्यो घे कितें जालें गो बायजी कितें जालें मामा वतून कितें आयलें गो पळ म्हाका कितें जालें? एक सांग म्हाका ती म्हाका 50 नोट दिले न्हू हय 2 नोट दिले न्हू बायजी किती हाडून लायली ती म्हाका बायेजीन एक 50 रुपयांची तुका हांवें तंदुरी हाडपा लायलोली हय. आणि एक 50 रुपयांची तुका हांवें रियल विस्की हाडपा लायलोली ओय, पूण मामा ती म्हाका एक सांगलो ना कितें गो? हुंच 5 विस्की आणि हुंच 5 तांदुरी हाडपा दी काय बाबू गश सारकें लोला भाशेन कितें आखत गो बायजीन तूं आगो बायेजीन ह्या तरी तुवें दोनी 50 रुपया तिंग दिल्ले न्हू हय. जाल्यार हांवें मागलो ती वस्त तुका मेटा आहलो मुगो म्हाक दत्या सारकें लोला भाशेन कितें आखत मातशी एणे मगे सारको गोस्तू चिडयला आस्ती आयज काजूचें शेकयता हांव कित गे काजूचें शेकयता आनी कितें करचें मूड ऑफ केला बेब दिल गे तू काजूचाय पिपा लागली कितें जालें गो बायजीन
तू जाणा ह्या दिसांची तोडयेचे दीस हय. हा हय. तो काजू सोर न्हू गोळे एकदम बरो तोडये बुडये चकीत करपा जाण तूं एक स्टिली पेल घेवपा मुगो हय. तितून सोर घालपाचो हय. इदिशी साखर घालपाची घालपाची. उज पेटोवपाचो उज पेटोवपाचो. बरो हिरोवपाचो आनी तुका गरम तितलो पिवपा जाता न्हू तितलो पिवपाचो भोव ताड एकदम बरो बायजी हा तूंय पिया सोर एकदम आमकां नाका तुजी भाशेन बेबदुला भाशेन पिवपा पी गे नाका, राव नाका. आत ती सगली खबर सोडी म्हाक एक सांगू तू आज घराको येवपा उगत कित्या जाला आगे ओगो किती आता सांगता कितें पास्काल तू जाणा बायची ना कित्या उगत जाल तो ओय ते मोग्यान पडला मोगान पळा बायची बर केल्या मोगान पळा कोण केलानी मुट्टा खबर आहा ते कोणा मोगान पडटे कोणा मोगान पड रे पास्काल ते मोगान पडटे पेद्रू चेड्याच्या तो तुगेलो मुणकार तुगे शेतां जोत घालपी काश्टे मन आख्खें शेत राखपी तो काश्टेकार कितें तो काश्टेकारा गेलो चलो मुगे चलये मोगान पळा कितू उलयत मॅडम तू आ? तोच मोगान पडना आ? तेही मोगान पडना बायची पास्काल कितें सांगत ते सारकें ओय ओय मामा ओय आनी मुट्टा जोय मॅडम हे आनी गांवांत तोंड दाखोवपा उरला उरला रे पास्काल तोड उरला रे म्हाका या गांवा घेवन भोंवपाकू हा शी आड तू त्या काजार कोत्तुली तुक दिसता हांव त्या काश्टेकारा गेले चलया कडेन मुगे चलये काजार कुतो म्हणून ना. केद ना ना बायेजीन तुक सांगत हांव ते काश्टेकारा गेल्या चलया कडेन तुका हांव काजार करपा ना म्हळ्यार करपा ना कळ्ळें मात कांय कोणाक तुगेले तोड दोळाय तो तुया नाल्या काय जाणा इंगे 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 सुद्दरे माता कित रे सगळ्या गावचे चाळी तुजी मात्याच्या दिलाय रे ओय तुजी मात्याच्या दिलाय तू मा खुई वाटेचे मेडू तू पण माता भाषे मार पडल्या तुझं गात दान आगो तू मा कितें मूड मुगे तोंड हे बालतात हिंगा होग्र थिंग पावल बगो रे तोंड के नग रावपाना अरे हा येईल रे पण पेन पे मारे अजून येता अजून येता ओय हुंय आतोर ते अरे किस सांगो त्याच बारा आनी एकलो आहा ताका लागून ते घेवपा उगोत जाता आनी एकटो हा ओय इशेत कितें रे तू काय पयलीं सांगलें कितें कोसरा उलोवपा वयत तेन्ना म्हाक तू आनी पेर पे दोगांय जाय म्हूण ओय सारकें तिसरो आनी म्हाका कोण नाक म्हूण ओय. मागीर तिसऱ्या कोणा घेन येत तें आतां तिसऱ्या कोणा घेन येत तें तूं होगो रावता तूं तेसलो कितें रे कसला म्हळ्यार रे बायजू म्हणून हा बायजू हाडो जाले रे यश कित को जाले हेच कितें कोण म्हळ्यार रे चोय मुचका पोसतात आवय एक तिसऱ्या घेन येता ओय म्हाका आनी कोणा घेन येत दिसता एका घेन येता ते पूण इशेत कितें रे एक सांगू तो काजार जाल्यार थोडे म्हूण जाल मरे ओय जाल्यार हो मिली रोकडो कितकोन बोल्लो आई मध्ये शीता फुणे मीठ खायले ओय ओय माई शीत वयणी जालें ओय नानी होचे शीता बुलगो तो रेडी आहा बरो कापा आसा मरे शेत कापाचो पाड पडल्या गे आंबली ना पावर ओय चोयल्या कोटा तुवें आमील बरी हायल ती पूण राव गो पेर पेर हांय केन्ना चितू ना तुका हितू व्हडलो पे सांबाळपा जातो म्हूण तू मेरे बेस्तो मांगसा मान नाका ना कळ म्हाका तुका राग येता म्हूण आं. चोय तें बरें आतां मरे बाकानी थिंग या आनी कोचरा उलया ओय कोजाला उलोया आणि कोजाल फुलोया आणि बरे कपा शेकोया ओय शेकोया कोण आयल थिंगा माकान बाकान म्हणते भाशेन बाकान मेल दिसत मरे ऊन माता ते भाशेन तूं हितू बेगीन आं? वता आणि इशेन त्याने पेरपेत आमगे थिंगे शिकी जाले ओय बाकान आम कजरा उलो चायले न्हू हजारू मॅडम काजार काजार का जारू आणि कोण आले तुगे चेडवा गेले आणि आमगे विलपलेडा गेले मुगे शेड्याले किते मुगे चलिये गे काजार तुमगे विलफ्रेडा कडे क्या ना जाऊ म्हणा अरे तुमगे दर्जो हुई आणि आमगे दर्जो हुई आ चोय पेद्रू तुक सांगत हांव तुका हांव चोड मांदीत म्हूण तुय चोड फायदो काड मुजो सांगत तुका हांव पण बाकान आमी म्हूण मनीसूच हांव जाणा तूं मनीस म्हूण हांवें तुका केदोन सोनवार म्हणटरी
आणि तूक सांगत हांव चिकला रावून सोमदीर हा म्हूण सपने नाका आणि त्या सपना पासून तू चित नाका हांव मुगे चलये तुगे चल्याको काजार कोतो म्हूण आवय चितून येयलो कितें जाल दुसरेंच आज म्हाका कळोन येयलें एक मनशा तेगे बरे गुणा वरवीं न्हू पूण तेगे वयले जाती वयल्यान ताका वळखताय न्हू हय थिंग रावन कांय फायद ना चल या आमी कांय बरें पडना चल या या अरे बाबा या वसाय वसाय जोय पेद्रू तुक निम्माणी सांगत हांव ओ तेंगे मोग आणि तेंगे काजार मुख काय रसपाव केन्ना दिपाना जीवपणा म्हळ्यार जीवपणा चल या पास्काल इतो यो Yo, yo, Zuzefin. ना येवची ना Yo, yo, Zuzefin. ना येवची ना खुंय तूं वापयता ते सणाक देखून बाबा हांव येवची ना मामाक लागून तुवें तुज्या बियोची गरज ना कोलवा वेळेर वचोन आमी वारें घेवया माडा मुडा बसोन आमी चोणे खावया उपरांत रुपया बिकडां घेवन वाटे घालुया कोसान गोरां बांदून आमी दोगांय खेळुया आगो यो यो Zuzefin. ना येवची ना आगो यो यो Zuzefin. अरे ना येवची ना खुंय तूं वापयता ते सणाक देखून बाबा हांव येवची ना मामाक लागून तुवें तुज्या बियोची गरज ना आवय विल्फ्रेड तू जाणा तू हय. केश कोन हुशाल चोयल्या मरे मुजिवा की तू बहुत दिसोता जाण तू सारके बहुत दिसोत म्हाका आवय कित जाल रे सचित ना पळे सो कित चिंतिता कित जाला चितपा आनी उल कितें तुगे मामान गाय लापणे दातें आनी त्या दोड्डीर पास्कालीन सांगिल ते जाय तें आतां आनी कित करपाचें चोय हांव विल्फ्रेड म्हाका मरे फकत तुकडे काजार जावपा जाय रे आनी कोणा कडेन म्हाका काजार जावपा नाक रे म्हाका शी आनी तूं उलयत ते भाशे हांव आनी कोणाको काजार जातलो आमगे हेडां हांवें तितली चेडूं हे पार्टी बूक जालो हांवें काजार कोणाको जावपाचें हेची ड्रामा ड्रॅम्सना कडेन जाता रे जाता तोय जायना कित करपाचें तेजे खबर आनी कित उलयता चिंत रे आमगे काजरा पासत कितें चिंत रे चिंतपाचें? मातशें चिंत राव बरें. तुका बेगीन चिंत रावता बेगीन फास्ट सारकें चिंतले ओय चितिलें सांग सांग कितें कितें आय शुअर नो ओपन येता रे नो ओपन येता अरे धोड दिऱ्या तू काय सांगिला आमगे काजरा चिंत मू तू कित काय मेळा म्हाका तुगे मडक्या खबर सांगता बेगीन काजरा चिंत आमगेले काजरा चिंतपाचें बेगीन चिंतिता ए राव इंगे हां ऐक काय? ती मरे सारको मगे मूड ऑफ केला कळट काय न्हू हय न्हू. आजचो ऐक तू मरे चिंतीत राव हां. हांव गारूयता तू म्हाका फोन कोण सांगल्या जाल्यार तुवें कित चिंतील तें बरें. कळट काय न्हू तू ओके. चिंतीत राव वयता बरें. कळ्ळें राव तू हिंगाच राव चिंतिता चिंतलो आनी घराय वचोन चिंतलो काजरा चिंतता ये एंगे लव इन टोकियो अजूनच चलवता वसन मॅडम सांगचे पडटले मॅडम ओ मॅडम कोण आयला हा पास्काल कित जालें मॅडम तू जाणा कितें? तेंगे मुग अजूनू पेटवता कोणाक गेलो जोस्विना गे आनी विल्फ्रेडा गेलो कितें इतू कोण इतू उलोय तेंगे मोग अजून पेटवता मॅडम त्या दिसा हांवें पेद्रू सांगलोलें आनी बायेजी ना खंय सोजमायलो हांवें तोरी पूण त्या कळशार उदक कितें तो आं? कोच पडटा मॅडम ओय कितेंय तरी करपा पटोले जे उदेशी रुमियो जुलियता गेली जोडी कुशीन सोतोली ना जाल्यार म्हाका नांव वचपाना मरे गांव मॅडम भोंवपाक आमी एक काम करूया कित करूया? आमचे पेजूगे घराक वया तेका बरो धमकाया ओय दमकाया आनी तोडलो बांगड्या सुवात कित तो तेका दाखोवया बरें मॅडम हांव वयता खंय वयत रे बांगडी तोडून तू कोण सांगितलं बांगडी तोडून वच तुमी म्हणून? आतां म्हणा ते बांगड्या घुस दाखोवया म्हणून अरे पास घाल सारको लोल्या भाशेन कित्याक कोत रे तू बांगड्या सुवात दाखोवया म्हणल्यार रे तेगे घराको वचोन तेका बरो दमकाया चल यो म्हजे बारबर बेदरू ओ बेदरू पेद्रू कोण बाकानू ओय. खूच जालें ही जाल काय म्हणचा आता ओय. चोय तुवें तुगे चल्या सांगलो ना मुगे चलये वाट सोड म्हणू हांव कुत्या सांगतलो मोगान पळय ओसार जाल तेंकां चोय पेद्रू त्या दिसा तुका हांवें इसून दाखोवन धाडलो मातशें पूण लॉज ना रे तुका हा? म्हाका लॉस आहा
पूण हुंयच्या कामां म्हाका लॉस जायना म्हाका खबर आहा हुंय लॉस जावं जाय आनी हुंय लॉस जावं नाका पेद्रू चोय तुझ्या चेड्या सांग समजाय आणि सांगते का आमची जोस्वीन बाई वाट सोड म्हण वो तुगे कोपा रोकडो न्हू मो तोंड घाल बाजू किती म्हणलं रे पेद्रू वो तुगे कोपा रोकडो न्हू मो तोंड घाल बाजू चोय मॅडम तो म्हाका तुक सोर कोत्ता तोंड सांबाळ पेद्रू मुझे म्हण तितले वायट दिसेल नाही हे जुमोग करपा शीक आवूस सारका कचऱ्या भाशे केलो मरे चोय तुका बरे भाशेन सांगत हा तू तुगेल्या चोल्या सोजमाय आनी हांवूय तुका बरे भाशेन सांगता बाकान म्हाका केसली आडकुळ ना तेंगे मोगाची तुका आडकुळ हा मोठी तू तुगे शड वासोद माय पेद्रू बाकान हांव बऱ्यान सांगो तुका तूं तोकली मुगे बेजार कोण नाका म्हाकाय पासियन्स ना पास्काल सांग तू तेका तुगे चलो मुगे जावंय जालो नाका दोगांनी मोग केला एकामेकाचो तुस्पोटी त्याको तेंगेल्या मोगाचो तुगे चलो सकयल जातीचो आनी कश्टेकार पाय तुताचो आनी कश्टेकार पाय तुताचो बाकान हांव बऱ्यान सांगो तुका तूं तोकली मुगे बेजार कोण नाका म्हाकाय पासियन्स ना पास्काल तू सांग तेका तुगे चलो मुगे जावंय जालो नाका चोय पेद्रू तू कांव निमाण सांगता तुगे चोल्या मुगे चलये कोडे काजार करपा ना म्हणले करपा ना हांव चोयता रावया होय रे तू काय टेन्शन घेनाका त्या सगळ्या मुजे पावले बाबा हांव कोण रे हांव तुगलो मनीस तू टेन्शन घेनाका ओय ओय सारकें तुगेलें तें टेन्शन घेवपा न्हू पूण तुय टेन्शन घेवपाचें म्हाका कितें जालें चोय इतू तेंप हांव मुजें तोंड बंद करून ओगबोर आहलोली हय. कळ्ळें हय. कित्या भुरग्या मदें व्हडल्यान पडप सारकें न्हू म्हूण हेंच जाल्यार साथ तुगेलें आं म्हाका भुरग्या मोदें व्हडल्यान पडप सारकें न्हू हय. मुगे माय जाल्यार म्हाका सदां सांगताली जेदो हांव ल्हान आहलोलो हांव हेडपा वयतालो खुंयच्या चेड्याको झगडी करून येतालो आनी मायक सांगतालो माय हो सांगता मार गे म्हणटालो तेदो माय म्हाका सांगताली चोय तुमगे भुरग्यां हे झगडी तुमचोयन घेवपाची मायन पायन पडप सारकें न्हू म्हण हें सारकें तुगेलें आं, चोय हांव कोणा कडेन उलोवपा जाय हय. हांवें न्हू त्या मनशा कडेन उलयन चोयलें कळ्ळें कळ्ळें तो मनीस समजिल ना हय. तेका लागून आतां हांव तुजे बोली आयल्या आं म्हणटरी मुगे हेल्प जाय तुका हांव हेल्प कोत तुका भिनाका म्हाका नांव सांग हांव सांगत तेका जाल्यार तूं तुका सोजमाय आनी सोंड दी मुगे चलयेची वाट पूण म्हाका हांवें मोग केलो तेजो विसरतो मोग जावपा ना आमकोडे तेच जाल्यार तुका देख शिकोवपाकूच पटोली राव बागान कितें? हांव सांगत तें आयक तूं चिंतिता न्हू तितू सकल आमगे जाती लोक आजून पासून उरना आम शिकले गोडे आमची गरज तुका केन्ना पडत तुजी गरज काश्टेकारागे चेड्याची हट आमची गरज पडपा ना तुका पडटली तुझी गरज आम पडपा ना हांव वयता आज मॅडमी सांगू हांवें मॅडमी सांगू वयता आमगे बाय एक बरो चेड सोद म्हूण हांवें आयज चोय सारी सोयरी करा मेळोन येयला ताका सांगिल्लें एक सोयरी केली म्हूण हांव वयता मॅडम घरा सोयरी करूं बायक बेजेसांव येला पिकासांव जाला बाकांनी उकले मुगे नवरो सोदिता गिरेस्त घरांतलो जाय हुंय नवरो देखून सोयरी कारां गारां आपयता मुगे काळजा कुडको मुगोसो पयस वता देखून काळजा मुगे सोड दूख जाता केसो हातरा काळजाची बाकांनी गोरिबां कचऱ्या भाशी वता बाकांनी नवरो सोदल्या मुकोसो पयस तुका वयल्या मोग करपा सोडपा ना तूं गेजूचे बीन जिबितां एकल्याचो चायेनीज मोग केलोलो तो जावन आसा तुजो जुसे बीन तुवें म्हाका सोडल्या जियें जावपा ना तुजोच मोग कोतलो हांव तुजे बीन बरो सोरो पिवोन रस्त्यार पडोन
जिवीत काबार कोतलो जुजेफीन बेज्या साव येलां पिका साव जालां बाकांनी उकले मुगे नवरो सोदिता गिरेस गोरांतलो जाय हुंय नवरो देखून सोयरी कारागारा पळयता मुगे काळजा कुडको मुकोसो पयस वता देखून काळजा मुगे चोडूक जाता केसो हातरा काळजाची बाकांनी गोरिबा कचऱ्या भाजी करता जेफीन, ओ बायजीन, भायर यो गो ते. येले मामा येले बायजीन, म्हाका एक सांगू हय. तुंय त्या काश्टेकारागे चल्याची वाट सोडपाची ती लावो ना मामा हांवें ते स्मोक केल मगे चोय बायजीन तुका सांगत हांव तुमगे मोगा हांव कोतो फोग म्हाका तुगे कांय ऐकला नाका बरो आसा. म्हाका तुका काळजांतल्यान विल्फ्रेडा मोग केला आयनीस तेका हांवें दिला मुगे काळीस तुमगे मोग जावपा दिवपाना फेली कित्याक गरीबचो खैल जाती मनीस वालोर करूंक जायना मनशाचो सांगोंक जायना टायमे ईद कोणाचो तोचे वेळार आदार आमकां जाय पडो तांचो म्हाका आदार नाका त्या गरीबाचो वालोर करूंक जायना मनशाचो सांगोंक जायना टायमे ईद कोणाचो तोचे वेळार आदार आमकां जाय पडो तांचो म्हाका आदार नाका त्या गरीबाचो काळजांतल्यान विल्फ्रेडा मोग केला आयनीस तेका हांवें दिला मुगे काळीस तुमगे मोग जावपा दिवपाना फेली कित्याक गरीबचो खैल जाती मनीस कित्याक गरीबचो खैल जाती मनीस चोय बायजी तू कांव सांगत आयज सांग तू ह्या घरांतलो पांय भायर घालपाना तुका सांगत हांव आवय मामा तेश कोणा ते म्हाका कांय ऐकना तुका सांगलें पास्काल ओ पास्काल इंग्यो रे तो आकन येलो 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 पास्काल म्हाका एक सांग रे तो काश्टेकार राव तो जाग मुगे न्हू रे ओय मॅडम ओय, मागीर, ओय. पूण फाटी तुवें काम चोयलां ओय. तूं तेज नांवार केलो शी हिंगा चुकाल मरे ते ना जाल्यार ते काश्टेकारा न्हू हे दोमळ्यांक घालून तूं भायर घाल काटा आहलोली जाण मरे कित केल्या बरें कांय समजना बरी भाशे सांगल्या मरे तो समजना केश कोल्या कितें अशें केल्या बरें दिसत तुका आं कित करया आमी ते कानू बरे भाशेन सांगल्या समजल ना न्हू जाल्यार तेका आतां कोरण्यान हिंकोन दाखोवपा पडटलें हें करया मॅडम पास्काल तूं एक काम कर भितर वच मरे आनी बरो एक व्हडलो दांड तयार कर बरें मॅडम तेजी तकली बारा मान तेजी बडूकूच फोडया बरें, चल, मॅडम. भितर यो. बेदरू ओ बेदरू बेदरू काय रे तो बेगीन आज तरी तू पास्काल सांगत हांव आज तरी तेगे काश्टी एक कडेन आनी तेक एक कडेन हांव कोण ना जाल्यार हांव न्हू जाय ती बाकानी हांव ओ किस सजमत रे ओ किस सजमत ओ शेतकार मरे आनी हे गेलो पूत शेतकारूच जातालो किस सजमत सारकें ना ओ बाकान कितें जालें केसो बाळ तुमगेलो केसो बाळ आं आनी कुत मोलटी मिगे चेडो शेतकार जातलो ओय शेतकार मिगे चेडो इंजिनियर जातलो आ वय तुगे सपना ती अरे पाय शिकिल ना आनी पूत शिकतलो आ पेद्रू तुका बरी भाशेन सांगल्या कळो ना न्हू पास्काल आड दांडो घे मॅडम कुत आतुले. ओ दाण घेवन तूं म्हाका भिवपा आयलें हे दांडे हांव भिता बिना तुमकां कितें दिसोलें हांव तें पाणार दिसोलें तेजे एक दांड मारलो हांव रोखडें मोको म्हणून हांव दिवोड 4 वडीचो आनी हांव चोयता मुगे चेड्या कोण आडायता काजार करून तू काजार करतलो वय चल्याक जे ओ दांडो जे कुत लोकोण मला कितें तुवें कोण माले चोय आयज एक दांड माल तुजें वय दुसरे पाट तरी तुगे चल मुगे चली फाटल्यान दिसती पळो न्हू जाल्यार कुट मारा म्हण तुजी कुंडूच म्हण उडयतली सांबाळ ओय, सांबाळ तुज्या पुता काश्टेकारा हय ए ती मुगे बाकान म्हूण हांव तें कोग रावलां पूण तूं मुगे काश्टेचे नाका कित्याक ही तुवें काश्ट केन्ना घालना आनी तूं काश्ट वालोर कित्तो कळना अरे ए काश्टेकारा ओय तू म्यानी केद ना सुदोरपा नाय
बाकान आम सुधरले पण तुमचे असं म्हणशी न्हू आमकां मानून गेल नाही पण एक वाट मुगे चेड इंजिनियर जाल मोठे वाटो तुका देन यू विल सी किते पेद्रू तू इंग्लिश उलयता आता इंग्लिश शिकिला कोटा शेडो मुगे आता इंजिनियर जाता सारको बकरा शेड्या पाशेंनी दिसता चोच्याक युरोपियन दिसता सारको बकरा भाशेन तो नेसता चोच्याक युरोपियन दिसता नेसल्यापासून केसली परवाना तो केदना इंजिनियर जावपा पावपाना तुझ्या भाशेन तो बोंडेर तो केन्ना शिकोवंक पावपाना तुका सांगता तूं केन्ना सुदरपाना कश्टकारागे घरांचो लेखाजार करपाना आता इंग्लिश शिकिला कोटा चेडो मुगे आता इंजिनियर जाता सारको बकरा शेड्या भाशेनी नेसता चोच्याक युरोपियन दिसता सारको बकरा शेड्या भाशेनी नेसता चोच्याक युरोपियन दिसता पुरा पुरा युरोपियन दिसा तो कश्टकारागे तो चेड तो कश्टकारा गेलो चेडो आनी चोय तू कांव सांगता निम्माणे सांगत पेद्रू तुका मुगे चोलये तुगे चोल्या कोडे काजार करपाना म्हळ्यार करपाना सांगत तुका आनी हांवूय तुका सांगता बाका मुगे चेड्या तुगे चोडवाको काजार केशिवाय हांव रावपाना या मारी जाकिनाचें घर खंय काय कांयच सजमना वडा लागींच म्हूण सांगलेलें पूण ह्या वडा लागीं तर म्हाका घरूच दिसना कोणाशी विचारतलो आगो बेग बेगीन चल गो आगो रिक्षा पाल कोऱ्या बेग बेगीन चल यो उगो जाता तू येता यो नाल्या वयता हांव बाना तू येता यो हांव वयता बाबा ओ मातशें एड्रेस खंय तें सांगशें हिंदीचो या तू कित चोयता तुका बार वाचून कोटा बाबा तू खंय गे गो सदी मारी जाकिनाचें तेगे गो तू कितें सोदिता त्यांच्या घराच्या दुरीक मोडपात येवचें आसा देखून ही खबर गोमूक ताका हांव आयलेलो तू कोण रे हांव जेई जे म्हणजे तू आमकी तू सकाळ जे म्हणटा ना 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 तशें न्हू तें जे ई म्हणचे ज्युनियर इंजिनियर आत कळले ती काय नी कित काडे बाबा तुका मारी जाकी नाही गोताक जाय मरे होय. यो मुज पाटला हांव दाखयत तुका चल या बाकान ओ बाकान कोण आयला तिका कोण आयला कोण इशे ते होय आयला हांव किती आयला काका तो जे मेडो येला जे म्हळ्यार कितें मॅडम जे न्हय आ. म्हणचे जे ई म्हणचे ज्युनियर इंजिनियर आत कळ्ळें हांव किती आयलो बांदकाम खात्यांतल्यान आयला आ. तुमच्या घराच्या दुरीक तुम्ही दुसऱ्याच्या प्रॉपर्टीन बांदला देखून ते मोडपाक ही ऑर्डर पूण हेजी म्हाका कांय खबर नाहलोली 1 म्हयनो आदी आम्ही तुका नोटीस धाडलेली पूण म्हाका दिसलें म्हजे कोण फकाण कोताय म्हूण पूण म्हाका एक सांगू म्हजे कंप्लेन कोण बरयला मॅडम 1 म्हयनो आदी तुवें ट्रेसपास करून बेकायदेशीर आपणाच्या प्रॉपर्टीन दुरीक बांदला म्हणून मिस्टर पीटर कुलासून तुजे कंप्लेन केलेली आणि आयज तें दुरीक मोडूंक JCB येवची आसा बा पिटर कुलास म्हण दिला पिटर कुलास न्हू तो काश्टेकार पेद्रू तो बोर येयला न्हू पूण म्हाका एक सांगू हे कंप्लेन मातशें हाड घेवपा जावपाना म्हणजे तुगे व्हडली मनशाको तुज्या वयर मनशाको उलयल्या मातशें कितें करूं जावपाना सांबाळपा जावपाना तें दुरीक मातशें चोय न्हू ना मॅडम कोणा कडेन ह्या दिसांनी सर सामको बिजी आसा फोन कोण चोय न्हू मातशें क्वेश्चन जावचें ना जावपाना कित केल्या बरें मगान आ त्या तुगे दुरीक केश्या मोडपा येवपाना कोण तूं व्हड आयलो मरे आ दुरीक मोडपा जावपाना म्हणून तुगे पायन कंप्लेन केला आनी आतां तूं येयला सांगोंक दुरीक मोडपा जावपाना म्हणून पायक सांग कंप्लेन हाड घे म्हूण बर आयला दुरीक मोडपा जावपाना म्हूण सांगपाक सर हा तूं हांगासर कोण हो तुगे सर होय हो आमचो सर ज्युनियर इंजिनियर मिस्टर विल्फ्रेड कुलासो खुश मगान कितें
त्या तुग्या दुर्गाचो फायनल पेपर सगलो मुको आहा मुटरी त्या दुरीक तुग्या मोडपाक अशें येवपाना आनी म्हाका तूं चिंतना का हे सगळे हांव कोत्या दुश्काळी जिखपा म्हूण हे सगळे हांव कोत्ता फकत एक मनीसपणा ना त्या मॅडम आमगे सर तू वळखत म्हणटकच तुझ्या घराच्या दुरीक आणि तुझे घर दोनूय सालवार जाली बाकान आयज निमाण पाटी तुका हांव एकूय विचार पासो दिता आत तरी तूं तो यार हा मुगे आनी जोस्मिना एक हजार करपाक बाकान हांवें सगळें आयकिलां चोय आम सोदता ते सुमार काडून उरली पास्काल पूण चोय आज तो पावतो ओय पास्काल तेंच मुठा आम फकत तेंच घेवन बसवली गरीब गिरेस जात कात हे जोंतोरू करपा उरली ओय बात. चोय तेंगे भुरग्याचो इंजिनियर जावन गेले विल्फ्रेड ओ. हांव तयार आहा मुगे चलये तुका काजार करपाक नुयलो जेन पूण व्हडले होशेर आवय होरे मामा थँक यू सो मच मामा ऐकले मी जरा बाकान गत हांव पाहिजे तुका सारकें देव बर कर म्हणटा शेवटा मुगे आनी जोस्पिना एक हजार करपाक तूं तयार जाल म्हण पूण आयजूय हांव तुका एकूच सांगो सोदिता कितें विल्फ्रेड बाकान तूं चिंतिता न्हू तितू सकल आमगे जाती लोक आजून पासून उरनाय आम सुधरले आम शिकल्याय आयज चोय व्हड व्हड सरकारी खात्यां आमगे लोकाय व्हड व्हड हॉटलांनी व्हड व्हड पोस्टाचे आमगे लोकाय सारकें. जात कात मानपा ते पात काबा आला ह्या संवसारां म्हाका दोनी भाशे मनीस उरल्याय आनी ते म्हळ्यार एक बरो मनीस आनी एक वायट मनीस होय आनी विल्फ्रेड मुगे जावय बरो मनीस कुते जावय मुटरी बाकान तुवें मगे शेड्या तुगे जावय मानून गेलतो रे ओय पेद्रू शेड्या ओ त्याच जाल्यार म्हाका देव बर कर म्हूण कित्या रे देव बरें? कित्याक तुका लागून बाकांनी म्हणजे दांड माल म्हूण आस्ती रे पेद्रू तो आनी हातलो उडास आतां आनी तें कांय उलयना काय तुम जाय ती झगडली उलोवपा ते जाय ती उलयली म्हाका आनी जोस्विना सेपारात करपा जाय ट्राय केली होय, सारकें. पूण शेवटा जाल कितें कितें जालें? जावपा आसलो तेंच जालें कितें जालें जावपा आसलो तेंच जालें. Otantario Jocelyn. Otantario.